ते इज्जतीक झगडू आणि इज्जत ज्या माणसाची सोपता त्या माणूस खंयचे थेरीक पावता पण ताजर आमकां सरकार करूंक लायता पुलीस करूंक लायता आमी आमकां जाय आतां करूंक शकता जाय जाल्यार हायवे बंद घालतो ते पुलीस तांकां कळना कित्याक पळय अनलिगली आसा कित्याक ते पुलिसांक कळना कारण पुलीस हप्ते खाता आम्ही घेईना काय तो हाती मजबूर करतो गव्हर्नमेंट हो तुझा आयजी करतो त्याचा इन्स्पेक्टर काय तो इन्स्पेक्टर काय करतले त्यांनी काय केला इले पिता मी बोलतो म्हणा काय आमचा ना आमचा बंद करपाचा ना रस्तो आडवपाचो ना रस्तो आडवा कुन्नो कोण आडवता हायवे आडायला एकदा पुरो आमकां हायवे आडपाचो आमकां कांयच करपाचो ना पूण तुमी मजबूर करता आनी हो गव्हर्नमेंट आमकां मजबूर करता की तुम्ही आमच्या इतके अत्याचार जाले त्याचा काय सर 10 वर्षां जाली 2 सरकार जाली पण कोणी काम करणार देऊन ना आणि आल्या जर सरकार आम्ही कालपी एक सांगले जर परत चालू जातला तर एक तर त्यांचे कोणाचे मर्डर जातले आम्ही जातले एका सरकार जबाबदार असतलो एका इंजुरी जावन माझे कडेन अजून सर्टिफिकेट नासतना सुद्दां हांवें अटेम्प्ट टू मर्डर लायलो 307 कित्याक तशे तरेची ताका इंजुरी आसा म्हणून अटेम्प्ट टू मर्डर ते आरोपी आमी सोदीत भोंवतात तिसरी तुमची जी बस फोडली तितून तो रॉबर्ट म्हणटा तो आरोपी आमी काल अरेस्ट केलो आतां अरेस्ट केल्या नंतर रातचो 11:30 कोर्टान ताका सोडलो कंडिशनां घालून 8 दिसांनी रिपोर्ट करपा जाय म्हणून त्या प्रमाणे तो रिपोर्ट करता